बापा बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. गीत घेऊया A37 पेज 20. सोर्गींच्या बापा वंदन तुका साष्टांगी पडून नोमान करता तुजो मोग ओळखून आर्गां दिता तुजो शब्द आयकून तयार आसा देवाच्या पुता वंदन तुका मारेच्या भुरग्या आमच्या बाबा तुजो मोग ओळखून उतर दिता काळजांत तुजो पाटलाव करता मोगाच्या आत्म्या वंदन तुका बापाच्या देण्या दुलो पावण्या तुजो मोग ओळखून तुका पळयता आख्खे सैम तुका उक्तें करता तुजो मोग ओळखून तुका पळयता आख्खे सैम तुका उक्तें करता. विशय हांव तुका न्याय करून दितलो. सोर्गींच्या बापाक देवाच्या पुताक मोगाच्या आत्म्याक वंदूंक मोहिमा दिवंक आयज आमी जोण एकलो ह्या सकाळच्या वेळार नव्यान आनीक एक पावट हांगा एकठांय जाल्या. भोव पवित्र संस्कारांत तूं हाजीर आसाय म्हूण आमी सोत मानता. सोगलें कुशीन दवरून जिवीत तुजे मुखार हाडूंक तूं दोनी तूं जिवो दिव म्हूण हांव मानून घेता. तूं पवित्र देव, तूं नितीचो देव, दोनया तुज्या पांयाशी हांव आयलां. म्हजो नमस्कार सोगल्या काळजान केलोलो, सोगल्या बोडान सोक्तेन केलोलो नमस्कार तूं मानून घे. म्हजी मान बागोवन तुका दोनया पोरनीपाट आनी नमस्कार करता.
देवा कडल्यान कितेंच पयस ना. देवा कडलो कोणूच पयस ना. हांवूय दोनया तुजे कडलो पयस रावूंक सोदिना. हांवूय तुजे लागीं रावूंक सोदतां. तुका चिटकून हांव रावूंक सोदतां. दोनया जेजू, हांव पातकी, हांव ओसोक्त, हांव चुकलां सायबा. म्हजी काकलूत कोर. तुका वंदूंक, तुका भोजूंक, तुजी मोहिमा गावूंक, तुजी भोजोण करूंक, म्हज्या फातकांतलो पयस जावूंक, ताळण्यांतलो पयस रावूंक, ह्या वेळार तुजी भोजोण करता आसतना सगल्यांक जे फातका वरवीं पयस गेल्यात, ताळणेक सांबळोन पयस गेल्यात, अडचणेक सांपडल्यात, तांकां सगल्यांक तुजेशी हाडटा. सगलें आमचें जिवीत ताका समर्पया. गीत घेवया R12, पेज 181. जेजू 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 शांतीची तुजोर आमचे भितर. शांतीची तुजोर आमचे भितर. सदांच ती वावती दवर. सदांच ती वावती दवर. जेजू 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 काळजाची शांती आमची शक्ती. काळजाची शांती आमची शक्ती. दीस राती आमकां तूं दी. दीस राती आमकां तूं दी. जेजू 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 बापाची शांती आमचेर रोखय. बापाची शांती आमचेर रोखय. झुजाची
मोडा मोडा उबोय सुसाची मोडा मोडा उबोय जेसु 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 शांतीच्या रोस्त्यान आमकां चलोय शांतीच्या रोस्त्यान आमकां चलोय सासनाचे शांतीक शांतीक पावोय सासनाचे शांतीक शांतीक पावोय जेसु 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 आतां सगळीं उबीं रावून देवाचें उतर आयकुया. लुकाचे शुभ वर्तमान हावेसवर 18 ओळी 1 ते 8. सदांच मागणें करचें, गरज आनी जीव सोडचो न्हय म्हूण जेजून शिसांक ही वपार सांगली. एका नोंगरान कोण एक नितीदार आसलो. ताका देवाची भिरांत ना म्हूण मनशाची बिडाय नासली. आनी त्या नोंगरान कोण एकली विधवाय आसली. ताचेशी येवन येवन ती अशें मागताली, नियाय करून म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतली म्हाका निवार. पूण जायतो काळ ताणें तिचें आयकलें ना. तरी मागीर ताणें आपणाच्या भितर म्हणलें, हांव देवाक भियेना ना मनशाचेय बिडाय हांव धरीन कोरी. तरूय पूण ही विधवा म्हाका त्रास दिता देखून हांव तिका नियाय करूंक दितलो. नाजाल्यार येवन येवन शेकी ती म्हजो जीव कातली. सोमयान फुडें म्हणलें, तो खोटो नितीदार कितें सांगता ताका चीत दियात. तर देव आपणाक दीस रात उलो मारतले. आपल्या विंचलोल्यांक सोंसणिकायेन कान दिवचो ना आनी ताचो नियाय करून ताका निवारचो ना. होय, हांव तुमकां सांगता, तो तांकां बेगीच निवारतलो. तरूय पूण मनशाचो पूत येतलो तेन्ना ताका संवसारांत बावाट मेळटलो काय? देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. देवा कडलो पयस गेलो ते आवयचो पूत
सांत मोनिकाचो मागण्या वरवीं ताणें आपल्या पुताक परतून हाडलो. देवा कडल्यान कितेंच पयस ना. सौम्या, आयच्या ह्या समाजांत वो आमच्या घोराब्यांनी आमी पयस पावल्या शें दिसता. पूण आयचो विशय हांव तुका नियाय करून दितलो. समजूंक आमकां बळ दी म्हूण देवा लागीं मागुया. मागण्यांत तीर रावून पयस वेतोल्यांक लागीं हाडूंक आमकां आदार दी. पाप सायब फ्रांसीस म्हणटा, मागणें म्हणल्यार मॅजीक न्हय. आमी पयलें देवाचेर भावार्थ दवरूंक गरजेचें. जायतीं आमी देवा लागीं मागून तोखतांव आनी निराशी जाता. पूण जेजू आमकां म्हणटा, सदांच मागणें करची गरज आनी जीव सोडचो न्हय. सदांच मागणी करची गरज आनी जीव सोडचो न्हय. भावार्थान आमी हें सोद मानून घेवया. आनिकूय जेजू आमकां सांगता, देव आपणाक दीस रात उलो मारतोल्या आपल्या विंचलोल्यांक सोंसणिकायेन कान दिवचो ना. सगळीं म्हणुया, देव आपणाक देव आपणाक दीस रात उलो मारतोल्या आपल्या विंचलोल्यांक सोंसणिकायेन कान दिवचो ना. पूण हें सोगलें घडटलें देवाचे पोदवेन, देवाचे कुशे पोरमोणें. न्हय आमकां जाय तेन्ना, पूण देवाक जाय तेन्ना. आमी मागण्यांक तीर रावूंक आनी आमचो बोरवोसो सोडिना जावंक आमकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड ह्या गितांतल्यान मागुया. Q5 पेज 167. बापा मोच्या मोगाडा, बापा मोच्या मोगाडा, बापा मोच्या मोगाडा, बापा मोच्या मोगाडा. मोचें जिवीत तुज्या हातान सोडटा, तुका मानता तितलेंच कोर म्हूण मागता. कितें करशी तुजो उपकार माता, सोगल्याक तोयार सोगलेंच मोगान घेता.
बापा मोच्या मोगाळा बापा मोच्या मोगाळा बापा मोच्या मोगाळा बापा मोच्या मोगाळा तुझीच खोशी जाऊ दी मोची सोवे सोमेस मोच्या सोगल्या रोचना सोवे इतल्या सुखी दादोस काळीस मोची तुझे लागी आनीक मागचे किते बापा मोच्या मोगाळा बापा मोच्या मोगाळा बापा मोच्या मोगाळा बापा मोच्या मोगाळा देव आपणाक दीस रात उलो मारतोल्यांक आपल्या विंचलोल्यांक सोंसणिकायेन कान दिवचो ना आनी ताचो नियाय करून तांकां निवारचो ना होय कितलो सोंसणिकायेचो देव कितलो मोगाळ देव कितलो काकुतीचो देव कितलें उदार काळीज ताचें कितलो समजिकायेचो देव तो कितलो पवित्र देव आमच्यो असोक्तायो समजून घेतलो देव जसो हांव आनी म्हजो सोर्गीचो बाप एक तशेंच तुमी म्हजी सवें रिगून रावात हें तुजें मागणें सोम्या मागण्यांत आमी तुज्यांत रिगून रावूंक ओदीक आनी ओदीक आमचें जिवीत सायबा आमी बोदलूंक मोडलोल्यांक सांडलोल्यांक भायर आयलोल्यांक तुवें सायबा नीत करून दिली आमच्या जिवितांत तुज्या मासा रोगता वरवीं तूं आमकां मेळूंक येताय हीच गोठाय घेवन आमी मागण्यांत तीर रावूंक आनी खरेंच सदांच मागणें करची गरज आनी जीव सोडचो न्हय म्हूण आमी भावार्थान मानून घेवंक आमकां तुजो आदार दी मागण्यांतल्यान आमकां आदार आनी बळ मेळटा हें आमी मनांत दवरून आमची थोडी मागणी देवा फुडें दवरुया दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो तुजे बगर म्हाका ना जिवीत ना बळ जेजू आनी पदवी परत एकदां म्हणुया तुजे बगर म्हाका ना जिवीत ना बळ जेजू आनी पदवी आमच्या पाप सायबाक बिस्माक पाद्रींक आनी माद्रींक जेजूची बरी गोवाय कोर म्हूण देवा लागीं मागुया जबाब तुज्या बगर म्हाका ना जिवीत ना बळ जेजू आनी पदवी मागणें आमच्या जिवितांत खूब गरजेचें देखून आमच्या गोराब्यांनी मागणें वेळ दिवंक तेर्सात आमच्या गोराब्यांनी चुकोय नासतना करूंक बापाचो आदार मागुया जबाब तुज्या बगर म्हाका ना जिवीत
ना बोळ जेजू आनी पदवी. आमच्या भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी देवाचेर बावाट दवरून मागण्यांक पयलो वयलो जागो दिवंक आनी आपलो दीस देवाच्या बोळान सुरू करूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां मागुया. जबाब: तुझे बगर मागना जिवीत, ना बोळ जेजू आनी पदवी. आमच्या पिडेस्त भावा भयणांनी आपले पिडेक दुखीक कोश्टां वेळार देवाचेर बावाट दवरून मागण्या वरवीं जिवितांत येतोले कोश्टांचेर जैत व्हरूंक पवित्र आत्म्याचे बोळ तांकां मागुया. जबाब: तुझे बगर मागना जिवीत, ना बोळ जेजू आनी पदवी. संवसारांत जायतीं झुजां मोळां उपरासलेलीं आसात. जावं धर्माक लागून, जावं राजकीय मोळार आनी हेर जायते प्रस्नाक लागून शांती बिगडत वेता. असले प्रस्नाचे मनशाची काळजां शांतीन भर म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब: तुझे बगर मागना जिवीत, ना बोळ जेजू आनी पदवी. सोगलीं दिमी घालुया आनी जेजून आमकां हें सांगातान जावं दोग वो तेग जाण मेळून मागणें करतात थंय आमी आसाव. हें जेजूची उतरां मनान हाडून आनी आमचो बावाड जेजूचे तीर करून जेजून आपले शिसांक शिकयलोलें आमचे बापा हें मागणें आतां आमी म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.